एक्स पंचायत मेंबर मांद्रे पंचायत. तो विचार मांद्रे आता जुनसवाडा मनोरंजन सिटी येवपाची आहा, त्या संदर्भात तुमची काय म्हणणे? आता मनोरंजन सिटी ही जी प्रत्यक्ष आमच्या आमदारान जाहीर केल्या, आयजच मी तेचेर पेपरार सविस्तर बातमी वाचची आसता. आमदार आमच्या GTDCचे चेअरमन आहात स्वतः, आणि ह्या मतदारसंघात गेले फावटी ते निवडून येले काँग्रेसीन, परत ते BJP दिले. बरी गोष्ट आहा, विकासा खातीर त्यांनी BJPत प्रवेश केल्लो आसा. पण जी गोष्ट लोकांक त्यांनी आश्वासनां दिल्ली किंवा विकास करपा खातीर आनी नोकरे करपा खातीर, ही सुरवातीची आश्वासनां अजून पर्यंत कांयच फुलफील जाल्ली लोकांक तर दिसूंक ना. प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसतली. त्याच्या उलट लोकांक एक अपेक्षा आसली मोठ्या प्रमाणात जे अर्धवट प्रकल्प आसत, जे पयलींच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारान जो मुख्यमंत्री आसलो त्या आमदारानच हाडलेले, आणि आतांचे भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार असताना त्या सरकारात आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार आसा, जो भारतीय जनता पार्टीत आसा, सरकारात आसा, ह्या स्वतः ह्या कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष आसा. तर हे उरलेले प्रकल्प कित्याक कंप्लीट जावना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. त्याचेर त्यांनी सविस्तर पयलीं लोकांक सांगचे कित्याक उरले प्रकल्प. त्याच्या उलट जे अर्धवट प्रकल्प प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यान ते कित्याक लागून उद्घाटनां केली म्हाकाय कळना. अर्धवट प्रकल्पाची स्वतः मुख्यमंत्री येता आनी उद्घाटनां करता. सायकल ट्रॅक जेचेर सायकल चलकच शकना, आतां सुद्दां कोणी ती चलोवन दाखोवची, त्याचं उद्घाटन करपाचं प्रयोजन काय. उरलेले सगळे प्रकल्प जे त्यांनी उद्घाटनां केल्यात, एकय प्रकल्प कंप्लीट ना. हालींच त्यांनी गाजावाजा करून लोकांचो विरोध आसतना सुद्धा थंय त्यांनी डायलिसीस सेंटर ज्या येते मोठे बिल्डिंगेत एका खंयच्या तरी रुमात सुरू केला. त्याच्या उपरांत सगळ्या वार्ताहरीन जावन सुद्धा थंय प्रत्यक्ष पाहणी केल्या. तो डायलिसीस कित्याक लागून सुरू केली तें आमकां खबर ना, पण तो प्रत्यक्ष आतां वचन जर बक्षीत थंय जाल्यार तो बंद आसा. मागीर कारण काय म्हणजे ह्या राजकारण्यांचेर लोकांनी विश्वास कित्याक दवरचो. आणि आतां शेवटच्या टायमार प्रत्यक्ष आणि 15 दीस जाल्यार म्हयन्यात निवडणूक जाहीर जावपाचें आसतना येदो मोठो 48 कोटीचो प्रकल्प, ह्या प्रकल्प हाडटा म्हूण सर डायरेक्ट आमदार आमचो डिक्लेअर करता. आयज पर्यंत सरकारान अशे जे प्रकल्प जाहीर केले डायरेक्ट, तेतूर कांय ना कांय लोकांक किंतू आसा. लोकांक विश्वासात घेवच्या पयलीं हो प्रकल्प जाहीर हो. म्हाका सांग, आमी लोकशाही पद्दतीन निवडून दिता तुमकां. आमची येदीमोठीची सुंदर असो तो जुनचे वयलो पठार आसा, तो पठार ह्या पठारार कसलोय प्रकल्प हाडटा आसतना आमकां मांद्रे पंचायतीक तसेच मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक जनतेक विश्वासात घेवन त्या प्रकल्पाचेर सविस्तर अभ्यास करून तो प्रकल्प जर लोकांक खरोच आवडटा, लोकांक आयज मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संदीची गरज आसा, ती सुद्दां स्थानिकांक. आयज आमचे कडेन कोस्टल बेल्टाक जे प्रकल्प आसात ते चरत व्यवस्थीत अजून लोकांक थंय व्यवस्थीत सोय ना, थंय पार्किंगाची जागा ना. आणि हो प्रकल्प येदे मोठ्या व्हडल्या डोंगरार जी आमची प्रेक्षणीय अशी जागा आसा, तो प्रकल्प हाडपा फाटल्यान लोकांक विश्वासात न घेता तो सुद्दां आतां निवडणुकीच्या टायमार जाहीर करपाक काय कारण आसा हेचं आमकां आमदारान उत्तर दिवचां. अशा पद्दतीन प्रकल्प हाडून तो काय मेळयता, आणि निवडणुकीच्या शेवटच्या टायमार अशी घोशणा कित्याक करता. पयलींचो एकय प्रकल्प एक व्यवस्थीत तेजी ह्या न करता, प्रकल्प पूर्णत्वाक न व्हरता हो नवीन प्रकल्प कित्याक हाडटा, आणि तो लोकांक विश्वासात घेवच्या शिवाय कित्याक हाडटा. ह्या आमकां पंचायतीक आणि जनतेक विश्वासात जर ना घेतले जाल्यार आमचो त्या प्रकल्पाक विरोध आसतलो. आमी पंचायतीचा ग्रामसभेक विशय हाडला, जो पर्यंत तो प्रकल्प आमच्या पंचायती कडेन येयना आनी तेचेर सविस्तर व्यवस्थीत आमकां तेची माहिती मेळना, तो पर्यंत आमी त्या प्रकल्पा बद्दल कांयच बोलचे ना. आमकां त्या प्रकल्पाची माहिती जाय, आणि जर तो सरपंच आता मांद्रे मांद्रे जुनसवाडा हैसर एक मनोरंजन ग्राम सिटी येवपाची आहा, आणि त्या खातीर जी सरकारची जागा असली 1,30,000 चौरस मीटर, ती जागा सध्या गोवा पर्यटन महामंडळाच्या ताब्यात दिल्या. आणि थंय वेगवेगळे मनोरंजनाची माध्यमां येवपाची आहा. तितून सभागृह आसतलो, तारांकीत हॉटेल आसतले, कॉटेजीस आसतले, शूटिंग करपा खातीर व्हिडिओ स्टुडिओ आसतलो,
किंवा चिल्ड्रन पार्क असे वेगवेगळे प्रकल्प असतले किंवा एखादा लग्न समारंभ म्हणा किंवा संगीत रजनी सारखे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम करपासाठी थंय सभागृह असतलो. ह्या संदर्भात पंचायतीकडे एखादी कागदपत्र आयल्यात? ना पंचायतीकडे तर अजून तसं काही कागदपत्र येतच ना. सपोज येयली सुद्धा जाल्यार आमी ते ग्रामसभेत मांडटलो आणि लोकांचे कितें डिसिजन आसतले तेचेर मागीर तेचेर ते डिसायड करतलो. हा, आतापर्यंत कसलीच कागदपत्रां येवंक ना. अजून ताका कांयच ना. म्हाका तर टॉप हे सब्जक्टय खबर नासले कितें आनी काय आता तुमच्याच तोंडान आयकले अशें. आणि एखादो जर प्रकल्प येतलो किंवा तुमकां ह्या स्थानिक आमदारान केन्ना म्हटलेले अशें की सांगलेले की आमी अजून ताका तर आमदारान म्हाका तशें कांय म्हणूंक ना पंचायती. तर म्हटले सुद्धा हेच्या फुडें जाल्यार आमी ते ग्रामसभेत मांडून ते तेचेर कितें ते ठराव मांडटले. सांगपाची गजाल की मोठे जे प्रोजेक्ट असतात ते स्थानिक पंचायत आणि स्थानिक गावातल्या लोकांक किंवा ग्रामसभेत विश्वासात घेऊन हे प्रोजेक्ट सरकारान फुडें व्हरचे असतात. पण हो जो आमचा आमदार हा हेची सध्या एकादिशीशाही चालू आहे. हो कसलेच गोष्टी कोणाक काय विचारना. आता ही मनोरंजन सिटी जर का येतो मोठो मेगा प्रोजेक्ट आम्ही म्हणतात की गोवा हो टुरिझम हब, टुरिस्ट येवपाकच जाय. पण त्याच्याबरोबर स्थानिक लोक जे आहेत आज कशें ना म्हणल्यार मांद्र्याचें पॉप्युलेशन हे 15,000 जाल्लेले आहात. लोकांच्या जंगलांनी रानांनी येदे व्हडले प्रोजेक्ट सरकारान हाडप त्याचो आमकां फायदो कितें, ताचो एम्प्लॉयमेंट हांगा कितें जातलो हाचें कांयच डिस्कशन जावंक ना. आनी आमकां ह्या प्रोजेक्टाची कांयच खबर ना. आमी अजून सरकाराक सांगता की हेचेर आमी एक ग्रामसभा घेवया, हेचो फायदो कितको आनी लॉस कितको आहा लोकांक पटोवया. नाल्यार परत एकदां लोकांच्या जनप्रक्षोभाक आमकां आमंत्रण दिवचें पडटलें. परत एकदां म्हाजी कळकळीची विनंती आहा सरकाराक की जर तुमी स्थानीक पंचायत जर विश्वासात घेवंक ना जाल्यार आमचोय ताका विरोध आसतलो. कारण वी आर आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ मांद्रे. कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्लेले आहात. सरकार कसल्याच गजालीक स्थानीक लोकांक विश्वासात घेनात. आपलो हो आमदार जो आहा तो स्वता समजता की आपल्या बापायचो फात कसो निरनिराळे प्रोजेक्ट हाडटा आनी लोकांच्या तकलेर थोपयता. हांगा हालींच एक गोश्ट जाल्लेली आहा. फाटलें उद्घाटन जाल्लेलें आहा हेचें डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या बिल्डिंगेक. त्या प्रोजेक्टात सुद्दां मांद्र्याची जमीन मांद्र्याच्या पंचायतीच्या अखत्यारी देतात. हेणी तो कार्यक्रम आपल्याक जावो तसो केला आनी आमकां कांय खबर नासतना आमच्या पंचायती कडेन हो आतां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागता. आमी ताका सांगलां की आमी जो पर्यंत आमी सॅटिस्फाय जायनात टॅक्निकल पर्सन येवन हांगा आमची ही जी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची बिल्डींग बांदलेली आहा तेची आमकां सारकी खबर ना तोपर्यंत मांद्रे पंचायत ताका ऑक्युपन्सी दिवची ना अशें आमी ताका सांगलेलें आहा.